नमस्कार येवकार दनपारच्या खबरान साहिल नारुलकराचे येवकार खबरो विस्तारान। आज नागपंचम चातुर्मासातली पहिली परब चौथ दिवाळे मेरेन व्रतां उत्सवांच्यो पर्व गोंयभर घराघरांनी नागपंचम नागदेवतेची दूत ल्हायांनी प्रसादन पूजा केल्या। घराघरांनी पातोळे गोडशें गोंयकारांची नागपंचम भक्तिभावान। जलस्रोत खात्यान धारगळे तिलारी कमांड एरियेतलो वट्ट 3 लाख मायज स्क्वेअर मीटर जागो कमांड एरियेंतल्यान भायर काडून देल्टाक दिला म्हूण बोवाळ विरोधी पक्ष फुडारी युरीन प्रस्न काडिल्लो। काडा बोर्डाक विश्वासात घेवच्या पयलीं खात्यान कित्याक डिनोटिफाय केला काय म्हूण प्रस्न। जलस्रोत मंत्री म्हणटा काडा बोर्डाची बसका जावंक ना 15 ऑगस्टा पयलीं जावपाची। मुख्यमंत्री म्हणटा थंय हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्ट येता IPBन परवानगी दिल्या। A decision was taken in the 71st meeting by the government of Goa held on 7th May 2025. Intun ek area to denotify 3,33,805 square meters from the notified command area of the Tilari irrigation project situated in Dargad. How and why was this decision taken to denotify that with total disregard to the Tilari irrigation project command area board? Very specific. जी कमांड एरिया पेडणे बिचोले किंवा आमच्या बार्देस तालुक्या आसा ती सर्व म्हटल्यार कोता येता सांबाळपा संबंधी आमी सामके कमिटेड आसात। एक ही जी जमीन आसा ती शेतकऱ्यांनी पयलीं विकली, काडान दिवना आनी WR डिपार्टमेंटान दिवना। जे काडा बोर्ड जो आसा पळय ताजी मिटींग ठरिल्ली आसा, त्या मिटींगेक सगळी प्रपोजलां कोणाची बारीक प्रपोजल आसा, कोणा मोठी प्रपोजल आसा, पण आय टेल यू म्हजे मना सामके आमची काडा जमीन जी आसा पळय न्ही ती आमी सांबाळपाकच जाय, शेतकारांक आमी प्रोत्साहीत करपाक जाय। Kityaq CADA was not taken into confidence in the first place before denotifying this. सो अशें आत्तां हांवें क्लियर सांगिल्लें आसा, काडा बोर्डाची मिटींग जावं ना, जी आमी सादारणशी 15 ऑगस्ट पर्यंत घेवपाची थारायल्लें आसा, त्या काडा बोर्डाक जेणे कोणी प्रपोजल केल्ले आसा ते आमी मांडटले। ना भाई आणि काडा बोर्डाचे मेंबर आसा आसतना तूं denotify कितको केलें तुवें? Now it is very close by to the Mopa International Airport आणि एखाद्या हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्टाक टुरिझम हातांत स्टेट असल्या कारणान त्या प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिवप हे IPBचें काम आसा, म्हणून हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्टा खातीर ताका परमिशन दिल्लें आसा थंयसर। बट ताजो रितसर प्रोसेसर जशें मिनिस्टर म्हणटा इट इज देयर डिपार्टमेंट इट इज डुईंग। काडाचे प्रायर अप्रुवल घेवचे पडटा काय IPB अप्रुवल मीन्स काडाची घेवपाची गरज ना, हे हांव टेक्निकल विचारता। एकूच मिनिट हांव परत सांगता, तो IPB केन्ना अप्लाय करता तेणी काडाक अप्लाय केल्लें एप्लिकेशन घातलां आणि वी हॅव गिवन दॅट सब्जेक्टेड टू द काडा अप्रुवल तेणी घेवपाक जाय। धारगळे महाकाजना ट्रकाक उजो लागिल्ल्यान बेकायदेशीर सोऱ्याचें स्मगलिंग एक्सपोज जाल्लें। अधिकृत डिस्ट्रिब्युशन आसतना तो बेकायदेशीर सोरो गोंयांत कसो पावलो काय म्हूण वेंचीचो प्रश्न। फॅक्टरींतल्यान आनी थंयच्या एक्सायज इन्स्पेक्टरांचेर कारवाय जावपाची मागणी, चवकशी पुराय करून फॅक्टरी बंद करपाचें मुख्यमंत्र्याचें उतर। गोंयच्या सोऱ्याचे हॉलोग्राम लावपा विशीं खंय विचार चल्ला। आमी असलो इल्लीगल सोरो गोंयांत चलता म्हूण खबर आहा कित्याक एलेक्युआचे आन्सर दिलो अपार्ट फ्रॉम द लिकर कन्साइनमेंट फॉर वीच नो परमिट्स वर इश्यूड, म्हणजे हो जो कन्साइनमेंट वयता ताका परमीट आसोना। सो ही गाडी गोंयांत पळय सद्या सोर घेवन भायर वयता आनी ताका परमीट ना, जे जितले रस्तो क्रॉस करता बॉर्डरीचे पावत पुसान थिंगा। सो सरकारा आमगे जे एक्सायज आहा डिपार्टमेंट आहा तांकां खबर ना अशें समजया आनी हें चलता गोंयांत। फॉर द ब्रँड्स वीच बिलोंग टू पेर्नॉड रिकार्ड फ्रॉम फ्रांस, वाय हॅव द गुड्स बीन शिफ्टेड टू गोवा इन द नेम ऑफ कस्टम्स ट्रान्सफर? जेन्ना तिच्या गाडयेक आमच्या चॅकपोस्टाचेर पावच्या पयलीं त्या गाडयेच्या इंजिनाक कितें तरी उजो लागलो। ड्रायव्हर आनी हो जो आहा आपलो तुजो क्लिनर ते थंयसल्यान गेले। ताज्या उपरांत आमचो PI आनी ताज्या उपरांत एक्सायज इन्स्पेक्टर हांच्यांनी गाडी जी आहा पळय न्ही ती गाडी सीज केली। गाडी पूर्णतः जळून गेल्ली, भितर आशिल्लो मटेरियल हो सगळो म्हणजे सगळो सोरो तेणी म्हटला त्या प्रमाणे तो सगळो सीज केला आनी तो सगळो सीज केल्लो सोरो जो आसा पळय न्ही आमी ताजी लेबल्स आनी ते सगळे चॅक करता। ही जी लेबल जाल्ली सोऱ्याची जी लेबल जाल्ली, आर दीज लेबल्स रजिस्टर्ड विथ द गोवा एक्सायज? तो जे सांगता ते आमी लेबल सगळी चॅक करपाक सुरवात आसा। ती लेबल क्रॉस चॅक केल्या उपरांत आतां पर्यंत म्हणजे आमकां व्हेरीफायड जावंक ना म्हणजे ती खंयसर मॅन्युफॅक्चर्ड जाल्ले ते। इज द इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन। लेटेस्ट इक्विपमेंट और लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी कितें आसा तुमचे कडेन डिपार्टमेंट हो प्लॅन करतात तुमी हो डिटेक्ट करपाक ओरिजिनल डुप्लिकेट? कित्याक ठीक आहे सर,
तो जो सांगता पळय न्ही डुप्लिकेट सोरो गोंयांत जायना. मी फक्त न्यू टॅक्नॉलॉजींतल्यान नाव द होलोग्राम हो खुबश्या स्टेटींनी यूज करपाक लागलेले आसात की तेच्या कडेन म्हणजे काडल्या उपरांत ताजो तो स्कॅन कोड जरी केलो आसत जाल्यार कळटा आमी इट इज अंडर प्रोसेस. पिटबुलाच्या हल्ल्यात सांताक्रूजच्या इंदिरानगरात एक चली गंभीर जखमी जाल्या. सुण्याक रॅबीज आसूं शकता. पिडितांक तिसरो डोस मेळ मेरेन तरी एडमीट करून दवरपाक जाय म्हूण आमदार रुडॉल्फ उलयलो. असल्या प्रकारांत सुण्याच्या धनयाचेर खर कारवाय करची म्हूण मागणी. एका 9 वर्साच्या भुरग्याक एका पिटबुल सुण्यान इंदिरानगरान घास मारलो. ते भुरगें हॉस्पिटलान आहा. ते काल हांव खबरेक गेल्लो. ताका 3-4 कोडे घास मारलेल्या. तेज्या जांगडाक घास मारल्या, तेज्या फाटल्यान फुडल्यान घास मारलेल्या आनी हे मातशें सिरियस तेंपार जावन आसा. दोतोरान ताका काल इंजेक्शन दिवन घरा धाडले. मात दोतोराक सांगलां हांवें ताका थिंगा दवरचें म्हणून. जालां कितें स्पीकर सर, व्हडले केसी आनी ते मायनराचे जेन्ना आसता तसल्या पेशंटांक म्हाजे हिसपान एटलिस्ट 3rd डोस जाय सो तांकां दवरूंक जाय. कित्याक केन्नाय सुण्यांक रॅबीज आसूंक शकता आनी ते भुरगे म्हणून कितें लायफ तेजें डेंजरान जावंक शकता. ताका लागून ताका 3 दीस तरी ताका थिंगा दवरूंकूच जाय. आनी व्हडली सुणी जी पिटबुल बावशी आहा ती अशी कंजेस्टेड एरियान आसूंक दवरूंक एलाव करूंक उपकारना. कित्याक कंजेस्टेड एरियान इंदिरानगरच्या भाशेन जाता कितें, ती धाकटल्या रुमान तो तांकां दवरली जाल्यार ती वायल्ड जाता. आनी वायल्ड जालें म्हणटकूच कितें आसता आनी एक पाट एका मनशाक घास मारलो जाल्यार त्याच मनशाक ती बगर बगर घास मारता. कित्याक हें घडोवप उपकारना आनी हेजेर चडांत चड प्रिकॉशन घेवंक जाय. आनी ह्या चेडवाक तर कितें सिरियस जालेलें जावं ते मरोंक शकताले, कितें जावंक शकतालें आनी माय पायक मागीर तो उणो जाता. आनी ह्या ओनराचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय. कित्याक व्हडले सुणे व्हडले तरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय. अशें करप हें सारकें न्हू स्पीकर सर. ताका लागून हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन हेजेर मातशें सिरियस घेवचें. 3 खण ब्लॉक सुरू जाल्यात. 4 ब्लॉक सुरू करपाची प्रक्रिया सुरू केल्या म्हूण खण मंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. डंपाची पावणी सरकार करता. ऑक्टोबरा सावन खणीचे सुरू जातले. दक्षिण गोंयचेर भेदभाव ना. चडशे ब्लॉक राना वाठारांत आयिल्ल्यान मान्यताये खातीर सना आडकल्या म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. आमदार एल्टनान प्रस्न काडिल्लो. खण खात्याची 50% वसुली उरल्या म्हूण युरीची टिका. सरकार म्हणटा चडशी वसुली केल्या. बारान जेन्ना मायनींग बंद पडलें, सी वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल मायनींग, नॉट इलिगल मायनींग. मुद्दम क्लियरिटी येता. वॉट इज सस्टेनेबल मायनींग, वी आर फॉर दॅट. आनी 2012 जेन्ना काँग्रेसा सरकार आशिल्लो 88 मायनींग लिजीस वर एक्टीव. आनी आफ्टर दॅट मागचा सरकार मागचा लोकां आज कोता हलकोतून फोटो येत आहा तितूंतले खाली आज पर्यंत 12 मायनींग ब्लॉक्स हे तुमी ऑपरेशन केले. आउट ऑफ दॅट 3 मार्क्स स्वता सावता आहे. सो why is this difference? तुम्ही 12 8 थिन्या केल्याय आणि 3च समस्या सावताय. स्पीकर सर, आमी सस्टेनेबल मायनींग सुरू करपाचोच आमचो प्रयत्न आसा आनी ताका लागूनच अकॉर्डिंग टू द मिनरल ऑक्शन रूल 2015 आमी आतां पर्यंत 12 मिनरल ब्लॉक हाजो टेंडर फ्लोट केलो. भितरले 3 नोटीस हातूंतलो स्पीकर सर 3 ब्लॉक जे आसा ते ऑलरेडी कमेन्स जाले. उरलेले 2 ब्लॉक जे आसा पयलीं स्पीकर सर ताचे वेगवेगळ्या परमिशना खातीर आसा ते 2 म्हयन्या भितर जातले आनी बाकीचे थोड्योश्यो वेगवेगळ्यो परमिशन घेवपाक उरल्या. बट कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करीत आसा. तांकां एनवायरमेंटल क्लियरन्स आसतले, फॉरेस्ट क्लियरन्स आसतले, कन्सेंट ऑफ पोल्युशन कंट्रोल आसतले, अप्रुवल ऑफ द मायनींग IBPM प्लॅन आसतलो किंवा परमिशन फ्रॉम द DMG फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द मायन सेफ्टी आसतले, ग्राउंड वॉटर, ही सगळी परमिशनां घेवन टायम टू टायम आतां पर्यंत जवळपास 3 मायनींग ब्लॉक जे आसा हे सुरू जाले. उरलेले 4 प्रोसेसान आसा जे जाता तितके बेगीन जातले. 3 जाणांची फक्त 2 जाणांची परमिशन जी आहा ती एनवायरमेंट फॉरेस्टा खातीर MOE फाक लागता. स्पीकर सर, आमी कमिटी घालूनय बी जेंच्या कडल्यान पयशे रिकवर करपाक जाय आसले ते आमी CAची कमिटी घातली, तेंच्या कडल्यान पयशे रिकवर केल्या. उरलेल्यांचे थोडे 12 वर्ष होता, 2 वर्ष होता, 350 कोटी 35,000 crores wallet said it is come down to 350 crores. रिकवरी करप आतां त्यांचो मॅक्झिमम रिकवरी केल्या. थोड्या जाणांची जी रिकवरी उरल्या ती जाता. पळोवया निकती आयल्ली खबर. Fear and anxiety in the minds of unemployed youth with regard to recruitment in Margaon Municipal Council. Speaker sir, 2.5 वर्सां पयलीं देवाचे मनशाचे पॅनल आमी उडयलें एक इलेक्शनान आनी तेन्ना कायदो बदलून हात वयर काडून दुसरे दिसा इलेक्शन केलें आनी मागीर रिजल्ट चेंज जालो. म्हाका डायरेक्ट चार्ज करपाची आहा जे कावन्सिलर आमचे बरोबर आशिल्ले आनी 5 जाण हारले तांकां
13 पोस्ट म्युन्सिपालिटीचे येतले आणि तांचे सोयऱ्यांक दायऱ्यांक दितले म्हणून एक डील केली. आता स्पीकर सर ऑक्टोबर 2024 ह्या 13 पोस्टाचो ऍडव्हर्टिजमेंट आयलो. 1,500 एप्लिकेशन आयली. 1,500 एप्लिकेशन येऊन आज आता 9 महिने जावन गेले, ताजेर कांयच जायना. दुसरे कडेन मुखेलमंत्री सांगता स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान आपण करतलो. स्पीकर सर, हातून म्हाका कळपाक जाय की 1,500 एप्लिकंटान कितें करपाचें, जीव दिवपाचो आनी फक्त हे कावन्सिलरांनी जॉब घेवन वचपाचे. म्हाका क्लियर एश्युरन्स जाय स्पीकर सर की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनानूच ते चूज जातले, नाजाल्यार कायदो मडगांव म्युन्सिपालिटी खातीर दुसरो आनी गोंया खातीर दुसरो अशें जर आसा जाल्यार सांगचें ना. आनी होच इश्यू हांव म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनाक इश्यू करतलो जर म्हाका क्लियर मेळना जालें. अरे सांगून दी म्हणटा का स्पीकर सर खंयचे राव. अरे मंत्र्यान सांगून जाय स्पीकर सर. गरज ना कितें हांव इश्यू करतलो. पोस्ट विकल्या म्हणून ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसाय डिमांड जाय अजून. 0 मेन्शन म्हटलं पण 0 मेन्शनान आयकून घेवपाचें आसता. नोटेड करलें कितें नोटेड नोटेड करता आनी कितें आहा तें हांव एक्झॅक्टली तेका कंप्लीट नोकऱ्यो विकतात हांव दाखयतलो. हांव दाखयतलो स्पीकर सर. डिस्कशन डिमांड जाय. तिसऱ्या जिल्ह्याच्या प्रस्तावाक सरकाराचो बावटो खरो. आता तिसऱ्या जिल्ह्याचें नांव कितें आनी हेडक्वॉर्टर्स खंय काय विचारल्यार ते खंय सरकार थारायतलो. धारबांदोड्याचें सांगे, केपें, काणकोण तालुका 3 जिल्हे. तवडकार म्हणटा केप्यां मदीं पडटा तरी कुडचड्या केप्यांतूच व्हडलोसो फरक पडचो ना. केप्याचो आमदार म्हणटा हेडक्वॉर्टर्स केप्यांत जावंक जाय. Clarify and address the growing concerns and apprehensions in the minds of my beloved Kepenkar. Speaker, sir, the proposal of the 3rd district is in initial stage. We have still not decided. Honorable member and relation, there's a honorable chief minister of paper for me. Speaker sir, I just want a clarification. I want a clarification. Honorable member Nilesh Baban Sangila, chief minister of the paper for me. Headquarters in good government. Now the honorable minister is saying it has not been. Speaker, sir, as I have said, honorable minister, you have said. sir, की हांवें 3rd डिस्ट्रिक्ट आतांच मी पयलीं देखून सांगतालो तो 3rd डिस्ट्रिक्ट दिलो म्हणून हांव थँक्यू म्हणटा आनी कुसऱ्या कन्सिडर करचें म्हणटा. यानी हांवें तशें तिसऱ्या जिल्ह्याचे हेडक्वॉर्टर्स सरकार ठरयतले. सगळ्यात एकंदर आमी तांकां तिसरो जिल्लो फॉर्म करता आसतना काणकोण, केपें, सांगे, धारबांदोडा ह्या 4 तालुक्यां भितर घातल्या आनी ऑलमोस्ट रुरल ताका नांव कितें दिवपाचें ताचो हेडक्वॉर्टर्स पेटवपाचो सगळी एकंदर जिल्ल्याचो विचार करून सगळ्या जाणांक कनेक्टिविटीच्या दृश्टीन कशें बरें पडटलें, रोड कनेक्टिविटी कशी आसा आनी सगळ्या लोकांक फिजिबल जावपा जाय हाजो सगळो विचार करतले. नांव आनी हेडक्वॉर्टर्स हे दोनी रोखडेच ठरयतले. बेकायदेशीर होमस्टे वाडल्या. एक्शन जावंक जाय. बिल्डिंगांनी खंय होमस्टे, टुरिस्ट लावड म्युझिक लावन बिल्डिंगांनी धुमाकूळ घालता. मायकलान इश्यू काडलो. मंत्री म्हणटा टुरिस्ट तांच्या वळखीच्या लोकांच्या फ्लॅटा घरांनी रावता. लोकांनी कंप्लेंट करची. बेकायदेशीर होमस्टेंचेर कारवाय जातली. बिल्डिंगांनी आता होमस्टे झाले 50 फ्लॅटा जाल्यार 10 होमस्टेज. तिका कोण येता आणि कोण वयता कांयच कळना. आणि पियोन गाडयो रोडार लायता म्हणजे बिल्डिंगान भितर खंयसरूय घालता आणि थिंगासर सोकलात बसून पियेता, म्युझिक घालता आपल्या. ते म्हणटा आपण फ्लॅटान रावंक येयला. 2 दिसांनी येता ते आणि आख्खे बिल्डिंगान प्रॉब्लेम करून वयता. मिनिस्टरान एक्शन घेवचें अशें म्हाका दिसता. बाब मायकल लोबोन जो विशय मांडला तो महत्वाचो आसा, पूण व्हेरी इम्पॉर्टंटली आमी समजून घेवपा जाय की एक म्हणल्यार OTA प्लॅटफॉर्म्स ऑनलायन ट्रॅव्हल अकोमोडेशन जे करता Airbnb बाकीचे, जितले इन्व्हेंटरी ऑफ हॉटेल रूम्स गेस्ट हाऊसेस जे तांचे कडेन लिंक्ड आसा तांकां सगळ्यांक आमी एन्श्युअर केला की दे रेजिस्टर्ड विथ डिरेक्टर ऑफ टुरिझम. विशय खंय येता स्पीकर सर, जे लोक दिल्लीवाले नाल्यार आनी खंयचे ज्यांनी सेकंड होम म्हणून कोविडाच्या वेळार हांगा घेतले तांच्या घरान जे येवन टुरिस्ट रावतात थंय जे आमकां रेजिस्ट्रेशन डिटेल्स मेळना ती खंत बाब मायकल लोबो सांगता. हातून एक म्हणल्यार कलेक्टिवली आमकां रजिस्टर ऑफ कॉपरेटिव्ह सोसायटी सारकेल्या तांकां कॉन्फरन्सान घेवचे पडटले. आय वूड अर्ज ऑल द सोसायटीज, आमचो 1364 हेल्पलायन नंबर आसा,
दे कॅन कॉल एंड से की अनरेग्युलेटेड स्टे एकदा सोसायटीजूच NOC दिता तुम्ही एक्टिविटी करा ती आसा काय ना ती आमकां खबर नासता. डिपार्टमेंट स्पीकर सर कंटिन्युअसली पंचायत म्युन्सिपालिटी कडेन उलयत आसता. बाब मायकल लोबोन कोस्टल MLA आशिल्ल्यान ताणें आमकां समज सहकार्य केलें. जे कितें विशय आसा हो गंभीर आसा कित्याक वी आर लुजिंग बिझनेस टू द स्मॉलर गेस्ट हाऊस ऑल्सो एंड वी एक्नॉलेज वॉट डिफिकल्टी इज सायटिंग. वी आर वर्किंग ऑन क्लोजली विथ द चीफ मिनिस्टर एंड वी विल फाइंड अ सोल्युशन टू इट. गोविंदाक मंत्रिमंडळ वयल्या उपरांत प्रियोळा राजकीय समीकरणां बदल्ल्यात. भोमा पंचायतचो सरपंच सुनील नायकाचेर अविश्वास थाराव. 7तल्या पंचांनी अविश्वास थाराव घाला. 4 म्हयन्या फाटीं बिनविरोध सरपंच जाल्लो. सुनील म्हणटा राजकीय कारस्थान आदी सगळें सांगिल्लें जाल्यार स्वता देंवपाचो. गोविंदाक मंत्रीपदावेलो देंवयल्या उपरांत प्रियोळांत राजकीय समीकरणां दिसान दीस बदलतना दिसलीं. बोमा पंचायतीचो सुनील नायकाचेर अविश्वास थाराव. 7तल्या पंचांचो अविश्वास. काम करतालीं सगळीं पंच आशिल्ले म्हाजे बरोबर. आतां कशें आसा काही लोकांक इगो बीन हर्ट जाता न्हू लोकांचो की बाबा इतले वर्स ते पयलीं पंच आशिल्ले सरपंच जाल्ले एक्स सरपंच कडेन 2 जाण सरपंच आसतना 20 वर्सां पयलींचे. ओके तेंच्यांनी हें केलें की खंय तरी इगो हर्ट जालो तेंचो आनी ह्यो गोश्टी घडल्या. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार कशें आसा सरपंच पदाची केन्नाच मागणी करूंक नाशिल्ली. तेंच्यांनी म्हाका मुद्दाम केलो अनअपोज म्हणून जाल्लो न्ही हांव. तुमकां सांगलें की बाबा सरपंचीन कर तुमी स्वताहून सोडटाय सरपंच पद. शुअर 100%. ती कशी आसा तेंचे कडेन खंय प्रेशर येता किंवा आनी कितें येता अशी गोश्टी तेंचेर जाल्या बाबड्यांचे. कळ्ळें तुमकां. दीस इज टोटल पॉलिटिकल स्टंट. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकोळेकर. बुलेटिन इतल्यारच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटलें प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक, टाटा प्ले ॲप, GOD ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.